नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हेल्थाची परिस्थिती गंभीर जायत चल्ल्या, बट ऑन ग्राउंड कितें सिच्युएशन आसा ताजे अपडेट्स आमी हाडटात. काल जेन्ना आमी स्टोरी ब्रेक केली आनी विक्रम नायक वास्को सावन ताणें तुमकां कंटेनमेंट झोन दाखयलो. आज आमचे बरोबर महेश गाडी आसा, आमचो सिनियर रिपोर्टर, जो हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान अपडेट्स दितलो. कशी टेस्ट चालू आसात, कितली टेस्ट जातात, ह्या सगळ्यांचे आमी नियाळ घेतले. विक्रम आणि एक महेश दोघे जाण आमचे बरोबर आहात. हांव सुरवात करता महेशा वेल्यान. महेश, कितें हा अपडेट तुजे कडेन आज? कारण जेन्ना आमी कंटेनमेंट झोन म्हणटा तेन्ना मास टेस्टिंग, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग. आतां काल आमी जशें पळयलां, कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर 73 स्टाफ टेस्टिंगाक गेलो. सो वॉट इज हॅपनिंग हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या लेवलाचेर कितें चल्लां, आनी टेस्ट रिजल्टाच्या बाबतींत कितें अपडेट आसा काय कितें? प्रमोद, जेन्ना कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो, सो त्या झोनांतल्या प्रत्येक मनशाची आतां टेस्ट जातली. ताका स्क्रीन केलो वतलो, ताचे स्वाब घेतले वतले. त्या भायर दुसरे वटेन अशें जालां की सी फेरर जावं जे कोण गोंयकार जे भायर शिरतले तांकां हाडप चालू आसा, तांचे टेस्टी चालू आसात. प्लस बाय रोड लोक येतात, तांचे टेस्टी चालू आसात. सध्या अशें जालां की पयलीं सांगपाचें म्हणजे काल मंगोर हिलार जेन्ना एक फॅमिली पॉझिटिव्ह म्हणून कळली, म्हणजे टेस्ट जाली, तिचे अशें कळोन येता की ते 26 जाण पॉझिटिव्ह, म्हणजे फॅमिली आहा ती फूल, तेंचे 26 मेंबर पॉझिटिव्ह आसा. सो ऑल आर एडमिटेड इन कोविड हॉस्पिटल. सेकंड थिंग, आनी एक बोळ आशिल्लो की एक दोतोर आशिल्लो कोण तरी, तो दोतोर इनिशियली ट्रूनेट टेस्टिंगा भितर पॉझिटिव्ह जाल्लो, पॉझिटिव्ह आयिल्लो, पूण ताची आतां कन्फर्मेड टेस्ट येयल्या नेगेटिव्ह अशें कळटा. अजून थोड्यो गोष्टी अजून क्लियर जावपाच्या. जर दोतोर जर पॉझिटिव्ह आयिल्लो म्हणजे अशें जाल्यार मातसो भंय आशिल्लो, कित्याक तो कितल्या लोकांक मेळ्ळा, कितले ताका पेशंट मेळ्ळा, ताचेर मागीर ते डिपेंड जावपाचें. सो ते आनीक हेडेक जावपाचो. आनी हांव तरी पळयतालो सध्या, आयज जो कितें 2 दीस जाला पावस पडटा, तातूंत व्हेरी डिफिकल्ट जाला हेल्थ डिपार्टमेंटाक. पूण हेल्थ डिपार्टमेंट फूल ग्राउंडाचेर, म्हणजे म्हणटा तशें फूल सामकें स्विंग काम करतात. अशें ना की ते भायर तांकां बाकीचे बॉर्डर्स आहा थंयसरूय काम करचें पडटा. आनी आतां अशें जालां की काल एक राती बोवाळ जालो तो काणका वेल्ल्या सायडीन, की एक फॅमिली आयली आनी तांचे खंय रिजल्ट आयले पॉझिटिव्ह म्हणून लोकांक कळ्ळें. आनी लोक मागीर थंय वचून लोकांनी तो रोड बीन बंद केलो त्या एरियेंतलो. आनी लोकांचो डिमांड आसा की ती एरिया आतां सॅनिटायज करपाची. एक म्हणजे अशें कळोन आयलें की ती फॅमिली एक वेळ जेन्ना भायल्यान आयली तेन्ना ते फॅमिलीचे टेस्टिंग जालें. आनी आतां कशें आसता, आतां हे अशें SOP अशी आसा की तुका तुजो स्वॉब घेतल्या उपरांत, म्हणजे तुजे ते सॅम्पल्स घेतल्या उपरांत तुका घरा वचपाक दिता. डिक्लेरेशन बरोवचें पडटा की तुवें कोणाकूच कॉन्टॅक्टान येवप न्ही म्हणून, सेल्फ डिक्लेरेशन. आनी तेंचो नंबर आसता तेंच्या कडेन. सो जेन्ना ते रिपोर्ट तेंचे पॉझिटिव्ह येतात, पॉझिटिव्ह नाल्यार नेगेटिव्ह, हो तांकां तेंच्या थ्रू SMS कळोवपाक येता. आनी नाजाल्यार त्या एरियेचो जो पंच, लोकल पंच, नाजाल्यार जो कोण तो कावन्सिलर आहा ताका सांगपाक येता की त्या एरियेचो अमके अमके लोक आसात, ते तेंचेर लक्ष दवरात. सो अशी केअर सध्या घेतली वता. सो लोकांचो बोवाळ जालो असो की ते पंच मेंबरा कडेन रिपोर्ट जेन्ना पावलो की ते पॉझिटिव्ह म्हणून, आनी ते ना, ते कॉलनीन नासले, म्हणजे ती फॅमिली कोण ती ते कॉलनीन नासली. एक्चुअली जालें कशें की, म्हणजे आमकां जे सोर्सान सांगलां तशें की जेन्ना त्या फॅमिलीक SMS आयलो हेल्थाचो की यू आर टेस्टेड पॉझिटिव्ह म्हणून, सो ती फॅमिली डायरेक्टली हॉस्पिटलान गेली, हांगा कोविड हॉस्पिटल. ताका लागून लोकांक दिसलें की ते बिल्डिंगे भितर ना म्हणटा ते तरी खंय तरी भायर फिरपाक गेल्यात म्हणून. भायर फिरपाक गेले. आनी कितें मागीर कशें आहा, सध्या लोक इतले पॅनीक जाला की रुमर्स कितेंय घातले तरी सध्या खपता रुमर्स. सो आनी या गो हेड महेश. सो मेन प्रॉब्लेम म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की सोशल डिस्टन्स दवरा. काल लोकांनी रोड बंद करून सोशल डिस्टन्स दवरचे जाणां लोक गॅदरींग कशें जालें ते एक्चुअली. एक गजाल लोकांनी इतले रायट म्हणजे जर व्हायरस जर आसा जाल्यार तो सोशल गॅदरिंगान वयचो ना, की रोड आडोन वचचो ना तो सध्या. बरोबर. लोकांनी इतले पॅनीक जावंक जायना की नाकाले कितें तरी करून आनीक कितें तरी भानगडी जावं शकता. सो लोकांनी इतले पॅनीक जावंक जाय. बरोबर. एक गजाल आसा की रायट नाव वॉट यू आर सेयिंग इज मांगोर हिल कन्फर्म जाल्यात. एट द सेम टायम म्हळ्यार जो तांचो फॅमिली मेंबर आशिल्लो तोही पॉझिटिव्ह जाला. आनी जो दोतोर ट्रूनेट टेस्टा भितर पॉझिटिव्ह मेळिल्लो तो दोतोराचो कन्फर्मेटरी टेस्ट नेगेटिव्ह आयला. दॅट इज द ओनली गूड थिंग. अदरवायज नंबर स्टेस एट 6. हय, नंबर स्टेज एट 6 प्लस कोण म्हणटा अशें पोलीस म्हणटात थोडे, म्हणजे पोलीस सोर्सीस सांगतात की एक होमगार्ड आशिल्लो त्या एरियेंतलो,
तो बीन पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून पूण अजून कन्फर्म जायना तेगे अजून ऑफिशियल कन्फर्मेशन येवचें थँक्स अ लॉट महेश. म्हजे बरोबर विक्रम आसा वास्को सावन. आणि बेसिकली विक्रम इज अगेन आउटसायड द कंटेनमेंट झोन. सो विक्रम, थंय परिस्थिती कितें आहा? पावसूय भरपूर पडटा आणि एक मास टेस्टिंग सुरू आसा. ऑन ग्रावंड सिच्युएशन कितें आसा आणि कशें आतां चलता कितें थंय? सद्याक तरी आता हो जो कंटेनमेंट झोन आसा ताका ताजे आनी चड स्ट्रिक्ट मेजर्स घेतलेले आसा. पुलीस आर डुईंग नेसेसरी स्टाफ डिप्लॉय जाल्लो आसा प्रत्येक सगळे चारूय वाटेनी बॅरिकेड्स घालून. आता मातशी एरिया सुद्दां तांच्यांनी एक्सटेंड केल्ले आसा. हांगा जो कंटेनमेंट झोन आसा ताका कोणाकूच अलाउड ना. इवन द मिडिया टू सर्टन एक्सटेंट इज नॉट बीइंग अलाउड इनसायड. फक्त हेल्थाचे जे ऑफिशियल्स आसता जावं पुलीस जावं ऑथॉरिटी, मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर हे जे कोण आहा तांकांच अलाव करता भितर. सद्याक तरी एक मातशे रिलॅक्स मीन्स मांगरान आसा म्हणटा ती दोतोर काल पॉझिटिव्ह दाखयतालो, तो आयज नेगेटिव्ह आयला म्हणटकर मातशें थंय रिलॅक्स सिच्युएशन आसा. तरी आसतना द फिगर ऑफ दी पॉझिटिव्ह टेस्ट इज 6. परिश्रम आता सद्याक सकाळच्यान हेल्थ डिपार्टमेंटान इम्युनिटी चेकिंग चालू केल्ले आसा. तांचे स्वॅब टेस्ट बी घेतलेले आसा. सकाळी अरावंड 155 लोकांक तांच्यांनी टेस्ट केला. एक जे धाकटें हॉटेल आसा त्या एरियान ताणें आपलो प्रिमायस ते हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिला आनी थंयच्यान चेकिंग चालू आसा. आयज सकाळी वास्कोचे आमदार कालूस आल्मेदा तांच्यांनी एक रावंड मारलो. डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार हांचे स्टाफ चालूच आहा. जो म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा तोय हांगा येवन गेलो. जे वॉर्ड कावन्सील आसा सायडीतले अरावंड एडजॉयनिंग वॉर्ड तांच्यांनी सुद्दां आपले टेस्ट दिल्यात आनी अशें करून टेस्ट चालू आसा. ताजो अजून रिजल्ट कांय आमकां आयिल्लो ना. आनी महेश बाबान सांगिल्ल्या भशेन एज ऑफ नाव अकॉर्डिंग टू पुलीस सोर्स वन होमगार्ड अटॅच टू द वास्को ट्रॅफिक सेल तोय एक पॉझिटिव्ह असो सिम्पटम्स दाखयता. म्हणजे कालाचे ताका 3 सुमार म्हाका दिसता दे हॅव टेकन हिम फॉर चेकिंग अप. आनी सद्याक तरी अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन म्हणजे फ्रॉम कन्फर्म सोर्सीस सद्याक तरी ट्रॅफिक सेल तांच्यांनी लॉक करून दवरला वास्कोचें. सॅनिटायझेशन चालू जावंक शकता इफ द टेस्ट कम आउट पॉझिटिव्ह. सो एक आनीक टेन्शन म्हणजे ह्याच वाठारांतलो, ह्याच डिपार्टमेंटांतलो, पुलीस डिपार्टमेंटांतलो, ह्याच वाठारांत रावपी त्याच घराचो शेजारी ताका पॉझिटिव्ह जरी जायत then it could mean a little bit more stringent measures that could be taken here. सद्याक लॉकडाऊन परिस्थिती लोक सगळे घरान आसा. भितरली सगळीं दुकानां जे शॉप जावं कसले एस्टॅब्लिशमेंट सगळे बंद करून दवरले आसा. आयज जेन्ना चेअरपर्सन आयलो तेन्ना ताका आमी जेन्ना विचारलें ताणें सांगलां की देर इज नो नीड टू पॅनीक. जे पयलीं जेन्ना इनिशियल लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना कशें सामान बी व्हरून पावयताले लोकांक. सो ऑल द एसेन्शियल कमोडिटीज विल बी मेड अवेलेबल. पीपल नीड नॉट हॅव टू पॅनीक. सद्याक जेन्ना कालूस आल्मेदाक जेन्ना आमी मेळ्ळे तांच्यांनी सांगलां की डेफिनेटली इट इज द फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिटी ट्रान्समिशन बट देर इज नो नीड टू वरी. कोविड जे आतां सद्याक जायते लोक रिकवर जाला. सो देर इज नो नीड टू पॅनीक. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डुईंग अ गुड जॉब. तांच्यांनी एक इम्पॉर्टंट गजाल सांगल्या ती बाय चान्स आयज सांजेर मेरेन सपोज केसीस नंबर्स रायज जाता जाल्यार दी एंटायर वास्को कूड गो इन फॉर अ लॉकडावन. तांचे मागणी तांच्यांनी केल्ली आसा की हे जरी चड केसी येवपाक लागल्यो जाल्यार एंटायर वास्को कूड फेस अ लॉकडावन. आनी सद्याक तरी बाकीच्यो हालचाल्यो म्हणजे आतां गोवा शिपयार्ड जशे एस्टॅब्लिशमेंट आसा जावं आतां सद्याक आनीक सर्क्युलर भायर सरला म्हणटा तो RTOचो. सो बिकॉज ऑफ दीस कंटेनमेंट झोन हांगच्या वाठारांतले लोक थंय येत जावं देर कूड बी अ रिस्क फॉर पीपल कमिंग इन टू दॅट डिपार्टमेंट. सद्याक गोवा शिपयार्डान तरी सांगलां की पीपल फ्रॉम दीस एरिया शूड वर्क फ्रॉम होम. आनी फॉर अ फ्यू डेज RTOन एक सर्क्युलर काडला की जे ड्रायव्हिंग लायसन्स जावं इन्स्पेक्शन जावं जे गाडयेचे टॅक्स बी कितें छोटी धाकटी कामां आसता दे वील स्टँड टेम्पररी सस्पेंडेड. सो a lot of changes are happening here. विक्रम, आमी रेग्युलर अपडेट्स घेत रावतले बट जर तूं कॅमेरा जर घुवंडावन लोकांक जर दाखोवपाक शकता की कंटेनमेंटाची कितें कितें वेवस्था जाल्ल्या, बॅरिकेडींग कशें जालां. सो इफ यू कॅन शो पीपल वॉट इज द एक्झॅक्ट ग्रावंड रियलिटी, कशी कशी ब्लॉकिंग जालां तें. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन तुवें म्हळें की एडजॉयनींग आपले एरिया एक्सटेंड केल्या लॉकडावनाची. सो वायल शोईंग दोज पिक्चर्स इफ यू कॅन ऑल्सो एक्सप्लेन एक्सटेंड म्हळ्यार इन कॉमन मॅन्स टर्म्स खंयच्यान खंय मेरेन आतां एक्सटेन्शन जालां कंटेनमेंट एरियाचें. सर काल आतां हांव जरी तुमकां दाखयता दीस इज दी एरिया दॅट इज बॅरिकेडेड नियर दी सेंट त्रिजा हायस्कूल. हांगा सद्याक हें बॅरिकेड केल्लें आसा.
काल दे हॅड बॅरिकेडेड दिस एरिया. दे वर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम देवस्थी दर्शन, पूण ते मागीर फुडें येवन आयज सेंट्रल स्कुला कडेन पावला. म्हणजे काल रातीच्यान तांच्यांनी सेंट्रल स्कुला कडेन हाडला. आणि जे अंबाबाई देवळा कडेन आशिल्लें दॅट इज स्टील देर. आणि जी गुरुद्वारा कडेन जे सील करपा आशिल्ले दे हॅव गॉन रायट अप टू वर्णापुरी जंक्शन. आणि तातूंत भितर एक रोड असो आसा वीच गोज टू गांधीनगर अँड इट कूड ऑल्सो लीड इन टू द सेम एरिया. जे एरियन आतां जे खंय जो स्पॉट आसा ते जी गल्ली जी आसा, हे जो एरिया जो मांगूर जे आसा डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आसा, तातूंत भितर वेगळ्यो वेगळ्यो गल्ली आसा. म्हणजे एक वाटेंतल्यान जर तूं भितर घुसलो जाल्यार दुसऱ्या वाटेच्यान तूं भायर सरूंक शकता. सो ऑल दी अदर ज्यो पांय वाट्यो आसा जावं दुसऱ्या एरियातल्यान भितर सरूंक मेळटा. सो नाव दे हॅव बॅरिकेडेड इवन द वर्णापुरी जंक्शनाचेर तांच्यांनी बॅरिकेड केला सो दॅट द एरिया एक्सेसिंग टू गांधीनगर एरिया, थंयच्यान खंय मनीस भितर येवंक शकता ना भायर वचूंक शकता, ते सुद्दां तांच्यांनी आतां सद्याक बंद करून दवरली आहा. दिस इज द प्रेझेंट सिनारियो हियर. विक्रम, थँक्स अ लॉट. जशी घडामोडी घडटात तशें आमी तुजे म्हऱ्या येतले, पण हांव गोंयकाराक एकूच गजाल सांगपाक सोदता, जें घडटा तें आमी तुमकां दाखयतात. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जशी महेशान सांगली, पॅनीक जायनाकात. एकाच कारणा खातीर, कारण जो डेटा आसा तो ऑनेस्टली आमी तुमचे म्हऱ्या पावयत रावतले. पण तुमी जर पॅनीक जाले, तुमी जर रस्त्यार आयले, तुमी जर गर्दी केली, तुमी जर सोशल डिस्टन्सिंगाचे नेम मोडले जाल्यार ताका कांयच अर्थ उरचो ना. So please be careful, don't get panic. One thing you can, even in this situation, be assured about is आमचो हेल्थ एपरेटस जो आसा तो दीस रात मरून काम करता. टेस्टिंगाचो लोड सद्याक इतलो वाडला की कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगाचो लोड सद्या इतलो वाडला, कंटेनमेंट झोन जाल्ल्यान व्याप इतलो वाडला. अशें आसतना एंटायर हेल्थ डिपार्टमेंट, गव्हर्मेंट मशिनरी इज डुईंग देअर बेस्ट. They are trying their best to ensure that the damage is minimum. So ह्या हातूंत भितर एकच गजाल आमकां सगळ्यांक जाय पडटली, ती म्हळ्यार नागरिकांचो सपोर्ट आनी नागरिकांचें सहकार्य. तुमचे कॉपरेशना शिवाय हें जावपाक शकना हें लक्षांत दवरात. सरकार पॉलिटिक्स कुशीक दवरात, पण जे ऑफिसर आसात, अधिकारी आसात, हेल्थ वॉरियर्स आसा आमचे, दे आर डुईंग देअर बेस्ट. तुमकां आमचे सगळे रिपोर्टर जे फिल्डार आहा ते सांगपाक शकतले द वे दे आर वर्किंग इज कमेंडेबल. सो प्लीज ट्रस्ट देम, डोंट पॅनीक, गर्दी करनाकात, सोशल डिस्टन्सिंगाचे नेम पाळात, जाल्यारच आमचें गोंय आमी मिनिमम डॅमेजीन साल्वार करपाक शकतले. इतलेंच सांगता आनी थांबता. महेश, विक्रम, थँक्स अ लॉट फॉर गिवींग अस दीस अपडेट. जशी गजाली घडटात तशें आमी तुमचे बरें हाडत रावतले. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.